सोशल मीडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल झाल्या उपरांत ह्या वक्तव्याक लागून धार्मिक भावना दुखावल्यात आणि लोकांचो हुस्को निर्माण जाला अशें सांगून आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमांव हांणी गौतम खट्टर हांणी केल्ल्या कथीत वक्तव्याचो खर निषेध केला। अधिकार क्षेत्रा प्रमाण हो व्हिडिओ आपणाक मेळ्ळो अशें तांणी सांगले। तांणी कोलवा पुलीस स्टेशनांत कागाळ दाखल केल्या। ही घडणूक घडली तेन्ना वास्को हांगा आपूण थंय हाजीर नाशिल्लो अशें तांणी स्पश्ट केले। ह्या प्रकरणाक लागून कम्युनल हार्मनीचेर हुस्को उप्रासला आणि कायद्या प्रमाण निष्पक्ष चौकशी आणि खर कारवाय करपाची मागणी केली असो आरोप आलेमांव हांणी केलो। कागाळीची तपासणी सुरू आसा आणि कायदेशीर प्रक्रिया जातली अशें पुलिसांनी स्पश्ट केला। गौतम खट्टर तेणे एक एसलो स्टेटमेंट केलो आहा, म्हाका समजिकाय मेळना हे पोतपोतोन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे कित्या एसो स्टेटमेंट काडटाय। तूं उगडास आसतलो पयरूच तेन्ना सुभाष वेलिंगकरान हें केलां आनी केदोळ एजिटेशन जालें आनी खुबशे लोकांक दुखोवपाचें। गोवा जावन आसा एक कम्युनल हार्मनी मॉडेल, हिंग सगळे भाशेन जे क्रिस्तांव भाव जावं, कोंकणी भाव जावं, मुसलमान जावं, सीख सगळे बोर भाशेन भोंवताय आनी हो ते प्लॅटफॉर्माचेर तेंगे म्हाका सुद्दां तेंगे SDRS सनातन धर्म रक्षा म्हूण मुर्मुगांव एक मिटींग जालोली आनी तो सगळे लोकांक उजी तो इतू डेरोगेटरी लँग्वेज उलयता। सेंट फ्रांसीस झेवियरा तो म्हणटा की तो एसो तो एक टेररिस्ट तेगे कुडे एशेच जाला। आमकां सगळ्यांक खबर आहा सेंट फ्रांसीस झेवियर जावन आसा आमचो गोंयचो सायब आनी आमगे ल्हानपणीसून आमी आयकिलां आनी तुमी सगळ्यांनी आयकिलां जेन्ना परी गोंयचो सायब गोंयां आहा गोंयकारांक कोणाच्यान कांय करूं जायना, तो आमकां राखता आनी तो आमकां सांबाळटा। पूण म्हाका समजिकाय मेळना दॅट जी पळय गव्हर्मेंट आहा होम डिपार्टमेंट एसो हेट स्पीच दिवपा तेंक कित्याक दिताय। एक सुभाष वेलिंगकरा हाटी एक प्रेसिडेंट जावपा जाय आसलेलो, कोणेंय अशें करून कोणाच्या धर्माचें उलोवपा जायना। सगल्यांगे देव सगल्यांक व्हडलो, तुमगे देव तुमकां व्हडलो, आमगे देव आमकां व्हडलो आनी गॉड इज वन पॉझिटिव्ह युनिवर्सल एनर्जी। सो म्हाकाय एक सदांच आमकां खबर आहा संवसारांत कितें जाता तें। द वर्ल्ड इज अ प्लेस वेर वी आर प्रेयिंग फॉर पीस, एवरीबडी इज प्रेयिंग फॉर पीस। आनी जेन्ना आज इतू जालो आहा विथ इरान, इज्रायल, US सगळे कोणी चलवता। सो वाय दीस रिजन आनी थिंगा 2 MLA बसून आसलेले ते प्लॅटफॉर्माचेर टू स्पीक समथींग ऑफ दीस लेवल इज सो डेरोगेटरी। आनी तेयी जे पळय थिंग बसून आसलेले ते सदांच सेंट झेवियरा बरे पांयां पडपी आनी मागपी। सो आय रिक्वेस्ट की एसो पळय आहा न्हू आनी हे मनशाक सगळे गोंयकारान एकठांय जावन एक दाखोवपाक जाय। आय हॅव नो क्लू एक कित्या अशें करून उलोवपाक जाय आसलो ते। आनी हांव पुलीस कंप्लेन फायल केलां कोलवा पुलीस स्टेशनाक विथ कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस साउथ गोवा, बिकॉज दिस इज सिरियस। आज तो एश मोठा हाल आनी तूं खबर आहा की इलेक्शन येवपा आहाय। Creating such kind of communal tension is something which is not required. And for what? ती मावशी म्हणून मराठी आमगे मावशी आमगे आवय म्हणटी कोंगाय न्ही, हें हांवें पयलें सांगलें तुका आनी आतांय सांगता तुका। मराठी म्हणटी आमगेली मावशी, आमगेली आवय कोंगाय न्ही, तेजेर आनी कोणें येवपा जायना। पूण हांव सांगता जे आमगेल्या धर्माचेर वो तूं खंयच्याय धर्माचेर कोण येता तांकां आमी लासून उडोवपा जाय। जोणेकल्या धर्म जोणेकल्या व्हडलो, सगळ्या जाणांक देव म्हणटा एक आनी देवाक आमी मानपा जायो आनी देवाचेर आमी सदांच हे धर्माचेर केन्ना आमी येवप ना। आनी धर्माचेर येवप जाल्यार आमगेलो लोक जो पिसफूल आसलो, जो आमगेले एक शांतीकायेचो आनी बरो लोक आहा म्हणटा लोकांक लागून हे असो मनशां लागून प्रॉब्लेम जातलें। आनी तूं मिडिया भावान सगळ्यान एकठांय जावन खूंय आहा थिंगसर सोदून ताका दिवपाक जायो। गौतम खट्टर गोंय येयले जाय, गोंय येवपाक सोडतो आहा थिंगसून अरेस्ट करपाक अरेस्ट करून जाय तूं जाल्यार एकदम मोठ जातलें। आनी असो तरी आनी कोणें तरी केलो जाल्यार थिंगाय उलपांग घालपाक लोकांक। दिस इज माय वर्ड।
कित्याक हांव काल तरी आसूं तर हांव करता तेलो फुडें कित्याक हांव आसूं ना न्ही काल कित्याक हें सारकें ना आनी तो मोबीन कोण रे मोबीन म्हाका हुंची धर्माचो तो म्हाका खबर ना तो कित्याक वगैरे रे थिंगा तो आहलो मरे थिंगा उबो मोबीन हो कित्याक रावलो रे तो तेणी तो वालो तेणी आमचो आमदार आहलो तो कोण तो संकल्पान सांगलो मरे आतां बंद कर म्हणणे आं म्हणजे तुमी अशें करून हें कोताय म्हणजे हांवें हांव कितें म्हणटा जाणा प्रॉब्लेम एक पाट मरे गोंयां एक पाट एज्युकेशन जाल्लें कोंकणी टायमाचेर आनी तेन्ना आमी दाखयल्लें कितें आहा तें गोंय कितें म्हणटा कितें पूण तरी आसतना हे तर लोक सजमाना जाले तो हेंकां दाखय पडले कित्याक आतां रावपा जावपाचें ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जर उलयलें जायत जाल्यार म्हाका दिसता हें आमी मुखार गोंयकार एकठांय जावन आमी कितें तरी पयस पडटलें कित्याक हें चड जालें एकदम कित्याक आज सेंट फ्रांसीस झेवियर आहा म्हूण आज गोंयांत सेवा आज गोंयां इतली मोळां जावन वयता आज सांबाळ साहेब आमकां सांबाळटा आनी जो पळय हो मनीस राकोस मरे हो सांग जित्या राकोस मरे हो गांवताम खाटार म्हणटा जित्या राकोस मरे हो मेल्लो राकोस न्हू जित्या राकोस मरे हो एसो राकोसान हिंगा काळो म्हळ्यार राकोसां उलपान मारपा जाय उलपान आनी गरज पडल्यार मारलें आमी उलपान हिंगा हांव सांग ओपन सांगता तुका हे तरी हे चड जालें जाल्यार हें उलपान मारलें आमी हे राकोस म्हणटा हेंकां हे जित्या राकोसां उलपान मारपा जाय तुमकां रायट कोण दिला काय म्हणटा तेंकां रायट कोण दिला खंयच्या धर्माचेर उलोवपाक आज आमी गेली हिंगा जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सीख कोण आहाय आमी बरे भाशेन आहाय मरे आमी तुमगे हिंदू भाव आपल्यागे आपल्यागे कोता मुसलमान आपल्यागे हें कोता सीख आपल्यागे हें कोता आमगे आमचे सो एकामेकाले हेचे धर्माचेर येवपाक कारण कितें आहा हिंगा एक पीसफूल गोवा म्हणटकच आज आख्खो संवसारांत लोक ट्युरिजम हिंग धांवन येता मरे हिंगा एक पीस लोक म्हण आमी जाल्यार हे आतां आमगे पीस पिड्यार करपा येयल्या आनी हेजेर सरकारान स्ट्रॉंग धरपा जाय पुतो सरकाराचो सरकारान हेजेर स्ट्रॉंग धरपा जाय हे असलें हें दिवपा जायना मुखार म्हाका दिसता जेन्ना तुमचे कडेन खबर आसपाना तुमी सगळे बारीक आहले ना भुरगे आहले जाणा तेन्ना एक टायमाचें एज्युकेशन जाल्लें आनी तें एज्युकेशन कसो तरी कर पडटा जाल्यार हांव मुखार सरतलो आनी सगळे लोकांक आमी गोंयच्या लोकांक आपण हाडून आमी करतले हांव सांगता तुमकां कित्याक हें करपाचें ना काय फक्त लो लोकां हातीन घेवपाचें ना काय जो लो पडे आहा तो लोकां हातीन घेवपाचें ना काय आनी अशें करून जाल्यार लोक हातीन घेत पडलो लोकांक कित्याक धर्माचेर कोणाय येवपा जायना कोणालेच जण एकल्याक धर्म जण एकल्या व्हडलो देव म्हणटा एक आमकां खबर आहा पूण जण एकल्या आमकां 2-3 भाशे संवसारांत आमी गेले एक धर्म आहाय जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सीख बी आहाय तेंगे धर्म तेंका चलोवची आमगे धर्म आमकां चलोवची पूण आमगे धर्माचेर येवपाचो रायट कितें आहा आनी आज सांफ्रांज साहेब हिंगा आसल्या इतली वर्स जाली 700 सुमार वर्स जाली हे सांफ्रांज साहेब हिंगा आहा जाल्यार हे सांफ्रांज साहेबाक लागून आज गोंयांत इतलें सेवा आज हे सांफ्रांज साहेबाचेर तो म्हणटा इतले कॉलेज बांदले तें बांदलें तेज नांवान बांदपा जालें हे राकोसा नांवाचें बांदपा जालें त्यो राकोस म्हणून बांदपाचें रे राकोसाच्या नांवान बांदलें जाल्यार आनी सतरा बरें पण जातलें तो उलयत कितें रे उलोवपाचें मिनींग आहा सांफ्रांज साहेबाचेर हुंयच्यान सांफ्रांज साहेबा नांवाचेर कोण आपल्यागे काजांतल्यान एक बरें जावचें म्हण तेजे नांवाचेर तरी सगळें कितें बांदिलां तें तेजेर तूं येता म्हणजे तो कोण तो आनी हांव सांगता गोंयच्या सरकारा उलोवपाक हांव सरकारान हे असल्या मनशांक भितर उडोवपा जाय आनी तरी जर भितर उडयना जाल्यार हेजे मुखार लोकांक भायर काड पडटलो लोक भायर सरतलो हांव जाणा आमचे गोंयकार भाव म्हणटा होग रावपी न्हू जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान खंयच्या धर्माचेर आमी केन्ना एकमेकाचेर येनाय आनी तरी येयले जाल्यार सगळे एकठांय जावन हे मनशाक आमी उजगास पडटलो आनी घातले आज हांव सांगता कित्याक चड जालें उलोवप कित्याक एक पावट उलयलें बरें आहा सदां तुमी सांफ्रांज साहेबाचेर उलोवपाक तुमकां जिरेत ना आज हे सांफ्रांज साहेबाचे हेस्ता दिसाक जावं तो खंयचो मुखेलमंत्री आसूं जेन्ना तो संपलोलो पारीकर आहलो तो सांग पयलें रावतालो आतां आहा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो पयलो वचून मुखार रावता सांफ्रांज साहेबा एका हेस्ताक तुमी सगळ्यांक चयलां जर तर ते टायमाचेर तुमकां तो दिसता सांफ्रांज साहेबा जाल्यार ते सगळे कितें येता हेस्ता सगळे
आज हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान धांवल्यात मरे सावळा साहेबा बरेकू आनी हो कोण हो राकोस कोण रे हो काटार गौतम काटार म्हणटा हो जित्या राकोस मरे हेचो राकोस उल्पान मारून आमी आनी गरज पडल्यार उल्पान मारले आमी लो हाती घातले आमी They won't stop this kind of hatred speeches, creating communal tension, लोकांमोद घुसपड घालप, we don't need it right now. आणि जायत problem आहे लोकांनी which the government needs to focus. You can't divert the attention by one Subhash Velenkar doing this or somebody else. This is diverting the attention. This is something which is not needed. We still need justice for Edward. And a person like him is hit and ऐसो भुरगे तूं बिस्ते सोटाय and openly ते speech दिताय ताका ते स्टेजीस ऑन अरेस्ट करपा जाय आसलो. This is something serious. Every गोंयकारान चोवपा जाय नोटीस करपा जाय. जावं तो खंयचेय हें आसूं हिंदू जावं क्रिस्तांव मुसलमान भाव एक टायम तर येयलो जाल्यार आमी उल मातले आनी आमकां पते आनी कोणा रस्त्याचेर येवन लो आमच्या हातीन घेत पडटलो ह्या तरे मनशां अरेस्ट करून दिले आनी हांव करतलो तेका Already Vasco police in the FIR registered. Vasco Tim, see, my sentiments are hurt once the video went viral on social media, on Instagram, which we have mentioned in a complaint. Now, at that time, my client was in Varka, my clients were in Varka, and they saw the video in Varka. So, my jurisdiction is in Varka, that's why I filed a police complaint with the Kulba police station. Now, with regards to whether there is a complaint in Vasco or not, I am not aware of it yet. Neither the police, while inverting this complaint, informed me anything. But the sentiments of the people over here, I being a Catholic, even my sentiments hurt. And I got to know only through social media. I was not present in Vasco. So my jurisdiction is Varka. Because of that, the complaint is filed in Varka. And over here, we are filing, there is also an apprehension that the government is supporting this person because an MLA, sitting MLA and a minister was present when the incident, when the speech was being spoken. And if you see, the accused, who we allege to be, who has made the statement, he clearly states the minister doesn't seem to have problem. The MLA, he states that in his video. He states that the minister nor the MLA has any problem with whatever he speaks. So over there, I think the government themselves have failed the people of Goa in promoting communal harmony. Complaint today against Gautam Khattar. Now, besides Gautam Khattar, we have also filed a complaint against the Sanatan Dharma Raksha Samiti, Murmugao. Since they have invited such a person who has spoken against Saint Francis Xavier Goenka Sahib again. Now, there is a video on the handle of this particular person, which is back in 2025, October 2025, which has approximately around 65 point something views, wherein he has been again calling Saint Francis Xavier as a terrorist. So this is not the first time that he has said something like this, but this is on. And this is going on. Habitual offender. Yes, he is a habitual offender. Now furthermore, this is happening only because the police failed to take action. Now as per the Supreme Court judgment, that is Shashin Abdullah versus Union of India, this was a 2022 judgment, the police have to suo motu take cognizance of such speeches. When such speeches are made, the police themselves have to act by themselves and register an offence, even without a formal complaint. But yet the police seem to shy away from taking any action. Now we have filed a complaint not only with the Kolwa police station but also with the district magistrate as well as the superintendent of police. Now our prayers are very simple. We want an offence to be registered against Gautam Khattar. Now besides that, we want the district magistrate to ban the events of this particular organization and also to ban the entry of this person in Goa. Because if he is allowed and if such type of events are allowed wherein people are going to come and speak about certain, speak about a saint. Now if you see, he himself in his whole speech, he says Saint Francis, saint, so you yourself acknowledge the fact that he is a saint. And thereafter you go on to make derogatory statements, which is not acceptable. So I request the police to take necessary action. And the thing is, my client is willing to fight till the end. Even if the police doesn't take any action, my client will not stay back from moving the court.
So the next, we will move the court if the police fail to take action. आनी ल्हानशें सांगत होती कित्याक इट्स रियली सॅड पुलिसान एक्शन घेयल ना तुमकां खबर आसतलो तो नायले भुरगो एडबर्ग तेक पुलिसान कित कोन मारलो तेणें कांय केलें ना तेका बडे हालीं एक टिकेट जाय आसलेली फुटबॉलाची तेक तूं मेश कोन मारलो आनी ती केस खूंय पावल ती आय मीन we'll get the details and show you. But you look at that state of that boy, and Esso Munis, they are just roaming and just communal hatred into they spread होता है. So, which is really correct. आज पासून जरी तर police, which is rightfully needed, तेजे action घेय नाही. पूण innocent भुरग्यां मातले आले आनी future कितें आहा आमगेलें? So something really serious. And ASAP the police need to arrest this man wherever this Gautam Khattar is. Filed this complaint, so we are, if the police fail to take action, that's when we are moving the court. I don't understand what political pressure is this. Saru, you want to say something? Today I come to know. Just now I got a call from that my friend one Michael and all. Them सगळ्यांगे वास्को बंद केलं ना. But it is going to be everywhere. I'm telling you, this is सारखी चढ एकदम आमच्यान सोसूं जायना आनी आमकां सोसूं जावपा ना पळय आनी अरेस्ट तरी करून जाय जाल्यार आमी मुखार चडोन हें करतले सगळे गोंयांत आमकां बरें जातलें प्रोब्लेम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.